Judith chapter 6. Akiorak इस्रायली तांचे आधीन करतात. सोबे घरा भायर आसलेल्या लोकांचो बोबाट कमी जातोच आसिरियेचे फौजेचो फुडारी हॉलोफन्सान सगळ्या विदेशी आनी मोआबीत लोकां मुखार आकियोराक म्हणलें, आकियोरा आनी एफ्रायमाच्या मुशारेकार सैनिकांनो, तुमी कोण म्हूण समजतात? आयज तुमी आमचे मोदें भाकीत कोत्तात तें कशें? तांचो देव तांची राखण कोत्तलो म्हूण इस्रायला आड झूज मांडिना जावंक तुमी सांगतात तें कशें? नेबुकादनेजारा बगर दुसरो देव आसा कितें? आपली फौज धाडून तो तांकां ह्या संवसारांतले नाटक कोत्तलो आनी तांचो देव तांची कशीच राखण करूंक शकचो ना. पूण आमी ताचे चाकर एक जण जाल्ले भाशेन तांकां नाटक कोत्तले. आमच्या घोड्यांच्या दाल तांच्यान आडावंक जावचें ना. आमी तांचे जैत वतल्यां दोंगर तांचें रगत पियेतले आनी तांच्या मोड्यांनी तांची मोळां बदतलीं. तांचे मदलो एकलो देखून आमच्या हातांतलो सुटचो ना. तांचो सारको भस्म जातलो. सगळ्या संवसाराचो धोनी राजा नेबुकादनेजार अशें म्हणटा. तो उलयला आनी ताचें एक पूण उतर निर्फळ जावचें ना. आनी तूं आकियोरा आमोनितांच्या मुशारेकारा, चिंतिनासतना तुवें हीं उतरां म्हणलीं देखून आयज सावन हांवें इजिप्तकारांची सूत घे पर्यान तूं म्हजें तोंड पळोवचो ना. पूण त्या उपरांत म्हजे सैनिकांचो तलवारी आनी म्हज्या अधिकाऱ्यांचे भाले तुजे कुशीन रिगतले. हांव परत येतां तेदना तूं इस्रायलाच्या जखमी जाल्ल्या मोदें आसतलोय. म्हजे सेवक तुका दोंगरी वाठारांत व्हरतले आनी खिंडांत आसलेल्या एका नगरांत तुका दवरतले. तांचे बराबरूच तुजो भस्म जातलो. त्या आदीं तुका मरण येवचें ना. तांकां धोच्चेनांत म्हूण तुजे भितर भरवंसो आसत जाल्यार तुवें इतलो दुखी जावची गरज ना. हांव उलयलां आनी म्हजें एक पूण उतर खरें जायनासतना उरचें ना. हॉलोफन्सान तोंबून आपली चाकरी करतल्या सेवकांक आकियोराक धरूंक ताका बेथुल्याक व्हरूंक आनी इस्रायली तांचे आधीन करूंक फर्मायलें. सेवकांनी ताका धरलो, तोंबूंतलो भायर काडून मळ्ळा वेल्यान ते दोंगरी वाठारांत गेले आनी बेथुलिया सकला आसलेले झरीशीं पावले. नगरांतल्या मनशांनी तांकां पळयतच आपलीं हातयारां घेतलीं आनी शार सोडून दोंगराचे तेंगशेर गेले आनी गोफीन घेवन फातर मारपी ते वयर येना जावंक तांचेर फातर शेवटूंक लागले. पूण ते दोंगरा सकल लिपले. थंय तांणी आकियोराक बांदलो आनी ताका थंय धरून आपल्या धोनयाशी पोत्तले. उपरांत इस्रायलीत आपल्या नगरा थावन आयले, ताचेशी थांबले आनी ताका सोडून बेथुलियाक व्हेलो आनी तांणी ताका शारांतल्या मुखेल्यांशी हाडलो. त्या काळार सिमियोनाचे कुळयेचो मिकाचो पूत उजिया, गोथनिएलाचो पूत खाब्रीस आनी मेल्किएलाचो पूत खार्मीस मुखेली आसले. हांणी नगरांतल्या सगळ्या जाणट्यांक एकठांय केले. नेणटे आनी बायलोय सभा भरल्या थंय धांवत गेल्यो. तांणी आकियोराक आपले पोरजे मोदें बसयलो आनी कितें घडलां ते विशीं उजियान ताका विचार केलो. ताणें जाप दिली आनी हॉलोफन्साचे सोबेन कितें घडलें तें तांकां सांगून दिलें. तशेंच आसिरियेच्या फुडाऱ्यां मुखार ताणें कितें म्हणलें तें आनी इस्रायलाच्या घराण्या आड हॉलोफन्स कितें कोत्तलो आसलो ताची बडाय केली. तीय खबर ताणें तांकां सांगली. तेदना सोगली porza zomnir sorpottli आनी देवाक नोमस्कार करून म्हणलें, सर्वेस्परा सर्गींच्या धोनिया,
तांचे bo-ddaiecher तुजी नदर घाल आनी अपमान केल्ले पोरजेची काकूत कर. आनी तुका समर्पण केल्ल्यांक दयाळायेन वागय. उपरांत तांणी आकियोराक धीर दिलो आनी ताका वाखाणलो. सभा सोमतोच उजयान ताका घरा व्हेलो आनी जाणट्यांक जेवण दिलें. ती आख्खी रातभर तांणी इस्रायलाच्या देवाक विनोद केली. देवाचें उतर हें.